गोयच्या संजय पाटील वो एग्रीकल्चरिस्ट हाकाय पद्मश्री अवॉर्ड मेळ्ळो त्या खातीर तेजें हांव खूब खूब अभिनंदन करता। समेस्त गोंयकारां खातीर ही एक भोवमानाची गजाल आसा आनी गोंयांतलो पयलेच फावटी एखादो शेतकरी जो नॅचरल फार्मिंगान गेली 3 दशकां काम करता ताजें हांव अभिनंदन करता। ICAR आनी गोंय सरकार हांच्या वतीन ताजे रिकमेंडेशन्स ह्या पुरस्कारा खातीर जाल्ले, ताची प्रेरणा घेवन नवीन नवीन शेतकरी आनी ह्या क्षेत्रांत येतले। शेतकी हेजेर मळाचेर ताणें बरें कार्य केलां म्हणून ताका आयज सन्मान मेळ्ळा, ताका पद्मश्री मेळ्ळा। हांव ताचें अभिनंदन करता गोंयच्या लोकांचे वतीन, सगळ्या लोकांचे आनी शेतकी खात्याचे वतीन की आनी फोंडे तालुक्याचे वतीन की ताचें अभिनंदन करता। संजय पाटील ज्यांनी शेतकी मळाचेर आपलो वावर करून सबंद भारताचें आज लक्ष वेधिल्लें आसा। आनी दुसरें म्हणल्यारूच डॉक्टर काझी आमचे अंत्रुज महालांतले जेंच्यांनी आपल्या क्षेत्रांत अशी उत्तुंग भरारी मारून ह्या गोंयचें तो सन्मान जो प्राप्त जाल्लो आसा तेजे बद्दल गोंय सरकाराचो मंत्री ह्या नात्यान आनी दोनी म्हज्या अंत्रुज महालांतले म्हालगडे ह्या नात्यान दोगांयचें हांव अभिनंदन करता आनी तांकां मुखावेल्या वाटचालीक शुभेच्छा दिता। सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला ही आमकां सगळ्यांक अभिमानाची गजाल आसा आनी गोंयच्या शेतकऱ्यां खातीर म्हाका दिसता ही एक उदाहरण आसा की शेतकऱ्यांनी जर आपल्या पांयाचेर उबें रावपाचें ठरयलें जाल्यार कशें उबें रावपाक शकता। आनी म्हाका दिसता की ताका पद्मश्री दिवन सरकारान एका अर्थान एक बरें काम केल्लें आसा की तातूंतल्यान एक बरी मेसेज गोंयच्या शेतकऱ्यांचोय सन्मान जाला आनी गोंय तरणाट्यां खातीर एक मेसेज आसा।